अमित पाटकराक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान काढून सुमार 2 महिने जाले, पूण अजून कसलीच जबाबदारी दिवंक नाशिल्ल्यान अमित पाटकरान नाराजी उक्तायली। तशेंच काँग्रेसी मदीं ना मतभेद 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत फक्त भाजपाक घरा धाडपाचो आमचो हेतू आशिल्ल्याचें पाटकरान सांगलें। तुमकां हालीं तेंका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां दिता, अजून पासून दिल्या तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी काँग्रेसान दिता म्हणून सांगिल्ली तेणें, तर ताका विचारचें पडलें ना, हांव कसो सांगतलो। ना पण तुमकां दिल्या सद्या मेरेन तरी कांय ना काय एप्रोच जावंक ना तुका? ना सद्या मेरेन कांय ना। दिल्ली बिल्ली गेल्लो तूं दिल्ली वचप आसता ना रे। देवलो बा सेंट्रली गेल्लो हां सेंट्रली ना, हांव गेल्लो तेन्ना आमचे हायकमांड नाशिल्लो तेन्ना, सो पार्लमेंट सेशन चालू जालां काल। differences are sorted out. Differences are done. कसले त्यो डिफरन्स Congress. इज विथ बीजेपी, द फायट इज अगेन्स्ट द बीजेपी। Whether बीजेपीच्या you- अगेन्स्ट फायट चालू आहा। आज सुद्धा आमी बीजेपीच्या अगेन्स्टूच लढपाक हांगा Differences आयल्या। are against the BJP, whether you be in this or whether you be in the something else. Congress man. फायट इज अगेन्स्ट द बीजेपी। हय काँग्रेसान रावा, काँग्रेसान रावा, आता खंय आसा तो? तेच सांग काँग्रेसानूच हांव म्हणटा। सद्या आहा ना रे। तर तुमकां अजून रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक ना, कितलो टाइम दिवून तुम्ही रावतले विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्ही सांगलेलें ना, तुमकां सांगना. चार वर्सां सातत्यान आमी लोकांचे प्रश्न, लोकांचे इश्यूज घेवन आमी मुखार आसा। अध्यक्ष आसतना लास्ट हांवें ह्याच डिपार्टमेंटान मेमोरंडम दिल्लो, जेन्ना काडलो तेन्ना सुद्दां आमी तो विशय घेतलो आनी गोंयकारांक 43 crores मेळ्ळे। तशेंच आज आमी हांगा 102 कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईजो विशय घेवन आयला। जो मेरेन तांचो विशय सुटना तो मेरेन आमी लढत रावतले।